स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। गणे दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करलोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव मन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सगळे श्रोते जनांक नमस्कार अभिवादन। आणि समर्थांक श्री समर्थांक नमस्कार करून आयचे मदोगोताक पयली सुरू करूया। आयचो 178 श्लोक ताजो पयलेच आशिल्लो कल तुटेना फुटेना कदा देवराण चळेना ढळेना कदा दैन्यवाण कळेना कळेना कदा लोचनासी वसेना दिसेना जनिनी पणासी जय जय रघुवीर समर्थ। त्यावेळा ते सांगिले खरो देव हाकने फुंटना फुट्टना ताजो अर्थ अशी नाही की आम्ही कोणाकय येऊन आमगेले देवा मूर्ती विग्रह फुटोवच्या दिमकां ना कल्ल्याक तर आमगे श्रद्ध उमतून आम्ही तांत देवत्व हे निर्माण केलें।
आमगल भितरलें देवत्व त्या पात्रांत घालें त्यामी ती तांत आमगेल भाव गुंतला ताक धक्क लावणे. पण दुसऱ्या आत्तांच्या श्लोकांत समर्थ कल सांगता ती ते आमी म्हणटा ती अशी करून दिवने कोण हें करने तें करने. पण खरेंच आमी देवत्वादिकान आमगे दृश्टी आसवे आमी कसले खातीर देव पुजता ती. जया मानला देव तो पूजिता आहे 178वा श्लोक. जया मानला देव तो पूजिता आहे परी देव शोधून कोणी न पाहे. जगी पाहता देव कोट्यानुकोटी जया मानिली भक्ती देतेची मोठी. जय जय रघुवीर समर्थ. त्यांनी सांगितले की 33 कोटी देवसती म्हणून म्हळ्यार 33 प्रकारचे देवसती धरी आंकड्यान सुने जाल्यार खरें पळोवनशें गेल्यार आमगेल्या ह्या भारतांतूची कितले जान असत की तितले देव असत तितले देव असत अक्षरशः. आणि प्रत्येक जण तांगेल पूज मनापासून करता मनापासून. आणि खंय कितले जण देवळां वता ती प्रत्येक दिवसाक आमगेर एक ग्रूप आस प्रत्येक दिवसाक हॅपी सोमवार हॅपी रविवार हॅपी सोमवार हॅपी मंगळवार म्हणून एक दिवस आदित्यागल फोटो एक दिवस ईश्वरागल फोटो एक दिवस कले आणि खंयचे मंगळारा देवीगल फोटो बुधवार आणि रामाल फोटो ब्रस्तार हागल फोटो पण दत्तगुरुगल फोटो अशी लावन ऑल द बेस्ट तुमगेलो दिवस बरो वचो अशी तशी सगळे सांगता ती. जाल्यार हे इतले देव तांतून खरो देव कोणे सोदून काडतवे. तांणी सांगलें जया मानला देव तो पूजिता आहे परी देव शोधून कोणी न पाहे. आमी खंयचंय देवळांत वचून बा तावळे आमगेल्या मनांत कसली चिंत चालू असत चेडवां बद्दल म्हणा कसले फॅमिली प्रॉब्लेम्स म्हणा कसले नमुन्याचे किंवा आमगेल दुखणी कोण आमगेल बामणां बरं ना चेडवां बरं ना ते कसले तर थंय वच्चे भितरी आमगेल्या मनांत कल पयलो विचार येता जे मनी दिसे ते स्वप्नी वसे करी. तशी आमी दिवा स्वप्नशी पळयतात त्याच विचारान गुंग अशी न्ही ती पटकन मनांत तूं देवा पळय की हे देवा हांव तुगेल्या चरणांत आयल्या हो म्हगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व कर पळय अशें आमी मागून घेतात नकळत मागून घेतात. तांतू खले व्हड चूक आसा अशी न्हय नकळत मागून घेतात आणि ती कडेन ते मागणी देव पूर्णय करता. म्हळ्यार वचून पळयल्यार शनै शनै ज्या मनशाक बरें आसना ताका बरें जायत वता किंवा कोणाले चेडा लग्न जायना तिगेले अचानक सांगून येता ती स्थळ आनी पटक्कन लग्न जमता अशें जाता. तावळे आमकां कळ्ळें दिसता यो कशी हांव मनान मागून घेतले भितर तशें जाल्लें खरेंच तशें जालें. तावळी आमकां हो विचार केन्नाय येना की हो देव जर इतलो नवसाक पावता तर नवस उरलें नासतना सुद्दां आमी ताका खरें कल्ले दिवचे शकनात. आमी नवस म्हळ्यार कल्ले आमी खंय तरी हें दिता ती तें दिता ती म्हणून नवस करतात आनी ते फेडच्याक परत वतात अशें जाल्यार अशें दिता ती. जाल्यार आमी जें ताका दिवचें आसा ती तें कोण ताणेंच आमकां दिलेलें न्ही आमी कल ताका परत दिवचें तुगेलेंच तुका घे म्हणून. जशी चेरडान एक म्हळ्यार पूज करतना जशी एक विचार करा ती हांव सु चेरडाक लायता असो खावयता असो काणयो सांगून हें करून हें पळमा काऊ पळय चिव पळय करून लायता असो काणी बिणी सांगून आनी तावळ गमतीन चेडूं सुद्दां एक घास काडटा आनी तें हांव तोंडाक घालता आम्मा तुवें खा म्हण. किंवा एक बज घेता फोडी घेता बटाट्या फोडी आसलेली ती घेता आनी तागेले चेड आवसू तोंडाक घालता. तावळी ते आवसू कितली खुशी जाता वय की न्ही. तशी आमी जे देवाक दितात भक्तिभावान अर्पण करतात ते चेडूं अर्पण करता ते कसले जाय आसना दोगो जाणी सांगाती जेवया अशी तूं म्हाका कितलें दिलें न्ही तुवें खा न्ही मत सांगात पळय कितलें बरें जालें म्हणून. तशी तशी तो जशी नामदेव देवाक भरयतालो खावयतालो तूं खाले शिवाय हांव जेवच ना म्हणून ताणी ते जेवीची म्हण दर पण कसले बरें केलें की तो वचून देवा दितालो. तशें आमी नित्य हें करना ती जाल्यार आमकां कसली गरज लागली की
देव शोधून जया मानला देव तो पूजित आहे. मग खंय खंच देव आमगेल नवसा पावतकी तागल थंय आमी वारंवार वचाती नाश ना जाल्यार एक पंत तरी आमगेल मनात येवेत न्हय की ह्या देवाला आमी कल मागका किंबहुना कल मागू नये. हां, कल्ले मागचे ना जाल्यार कल मागू नये हें तरी कळका न्ही. प्रपंचाचे दिवस बरी हां, देवा म्हाका शक्ती युक्ती आनी भक्ती दी, सगळे प्रॉब्लेम दी जाल्यार ते सॉल्व करच्याक ताजे चावे सुद्दां दी देवा. इतलें जरी मागून घेतलं तरी आनी म्हाका मागची बुद्धी दिवं नाका, मागचीच बुद्धी दिवं नाका. हां, हें पयलीं आमी मागून घेवंक जाय. तशी कशी की काहीन मागायाची बुद्धी अखंड मजला देई, हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. नकोत कितीही कुत्सित हसोत कितीही कुत्सित नजरा, बोल फुलांचा परी विखारा. हसोत कितीही कुत्सित नजरा, बोल फुलांचा परी विखारा. चंदन स्पर्शी तुझा उतारा, लिंपुनी मजला राही, हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. शरीर व्याधी भोग ही नाना, शरीर व्याधी भोग ही नाना, अंत बाय ठस ठसे वेदना, हेची पोनी इंधन प्राणा, नाम मुखातून येई, हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. कुणी म्हणे तू काय करीते, जगात अशी लोक असतात ती म्हणाली सगळेजण नव सुलोंच्या होता ती जाल्यार कोणे जर अशी म्हणच्या लागली की हेंची मागणी दी म्हाका कसले मागची बुद्धी दिवं नाका आयुश्यभरी, पूण म्हळ्यार कसले मागून घेता तुका कळत वे तू कल मागतस म्हणून देव दिवच्या तयार असो, मागून घे म्हणून सांगतात. हां, तरी हा म्हणता कुणी म्हणे तू काय करीते, लोक म्हाका म्हणटा ती तुझे तुला का समजून येते, समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी, हेची मागणे देई विठ्ठला हेची मागणे देई. तो विठ्ठल असो, तो गुरुदेव असो, तो आनी कोण श्रीहरी असो, कोणे जो कोण ईश्वर असो जाल्यार कल मागचें. हां, की तू सगळं दिलें इतलें की हे लोक म्हणटात तुका कले समजतवे म्हण, जाल्यार समजचें आनी उमजचें हातूंत फरक आसा. समजूनचे पयलें म्हाका तूं प्रत्ययच दिल्लो देवा, प्रत्यय दिल रे, प्रत्यय कल्यास दिल म्हाका समाधानास दिलो. त्या समाधाना भायर म्हाका आनी कसलें नाका. कितलेय प्रॉब्लेम्स आशिल्ले सारके म्हाका जर मनाक समाधान आसत, आतां कोणागेलें ऑपरेशन आसपा सर्जरी आसत, त्या मनशाक पेशंटाक कितलें दुखत आसतलें जाल्यार एनेस्थेशी दिलेली न्ही ती ताका कळ नासून हें कल्ल जाता तें तो डॉक्टर ताका क्युअर करता. तशी आमकां समाधानाचें इतलें आसता उतारो. कोणें आमकां कुत्सीत हांसो ती कोणे कले म्हणो ती शरीर व्याधी भोग ही नाना, ते असो ती किंवा कोण म्हणटा तुका कल कळता अक्कल आसवे तुका म्हणून. कुणी म्हणे ही ज अक्कल नाही, जगात जगण्या नालायक ही, लक्ष लागले अलक्षाकडे असे कधी का होई, हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. आता खरें सांगता मंडळी, हे आमी हो उपक्रम केला खात्री आसा की आमकां जाय आशिल्लें मेळटलें, जाल्यार आमी तशीच प्रयत्न करपाची तरी मात्र मेळटलें. नाजाल्यार हें कलियूग असेल माझा हरी तर देईल खाटल्या वरी म्हळ्यार खाटल्या सकट उबारून भायर उडयता ती तसलें हें कलियूग. तावळे आमी स्वतागल हाजेर हिमतीचेर कलें करता न्हय. तशी कुणी म्हणे ही काय समजते मी पण घेऊन पहा मिरविते, तुलाची देवा वाही सर्व हे मी पण तूची होई, कल करू मगल मी पण वचणार देवा. ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले, इतुक्यात समजले असेलची. काण घेतना अशी ताण घेतना देवान इतलं अपमान कोण कोण करता ती तावळी दोळ्या उद्दा येता, जखम जलवार जाता, हळबळच्या लागता जखम मनाची. अशी कशी उलयतात एक क्षण जाल्यार कल जाता
तुक सगळे व्हावून घालेल मी ती. हां, चंदन स्पर्शी तुझा उतारा, लिंपुनी मजला राही. तुगल विचारायल भितरी ते एक समाधानाचे थंड अशी लेयर येतात ते जखमेची. आणि कसलोय नमुन्यात त्रास जायना. तरी आम्ही हें दुःख बाजू वचो, हे प्रॉब्लेम्स वचो ती म्हणून सांगून घेऊनची पेक्षा देवा सगळे प्रॉब्लेमात चावे तुले असते आणि तू सोडून दी. तुका हांवें न वसुलोन कले दिवची म्हळ्यार तुगेलो अपमान केलो बरें. हां, तरी भक्तिभावान म्हाका कितलें जाता तितलें हांव तुका दिता देवा. त्यामुळे जशी चेडू आवसूक आवसूने केलेलं अन्न आवसूच म्हाका बरें तस जाल्यार केन्ना कोणी आउट ऑफ लव हांव काणू घ्या मा तुवें खाणें कितलें बरें जालें पळय. कितलें बरें जाल्या हें म्हाका खावन कळ्ळें, हय की न्ही. ती तरी तें बरेंच करता केन्नाय, कोणागेलें वायट करना. तशी ती गुरू माऊली तिका मी एक घास बरयलो आनी खा देवा, हां मगल लेखा खा म्हूण दिलें जाल्यार कसलें मागन तरी जबाबदारी कोणाची रे. पोट भरके हें करता ती, नाल्यार हांगा कल जाता गो तसं. देव शोधुनी जया मानला देव तो पूजित आहे. कोण खंयचो देव आमकां कलकल दिता पळय नवसा पावता तो आमी पुजता बसता ती. हां, आणि देव खरा देव शोधून कोणी न पाहे. जगी पाहता देव कोट्यान कोटी, जया मानिली भक्ती ते तेच मोठी. हां, कोणाक खंयची हें तो मानता तोच देव खरो अशी. जाल्यार एक्कय मनशा अशी दिसना जो मनुष्य जो देव आमकां जाय ते मागले भितर आमकां प्रत्यक्ष प्रतिती दिता. तर तांकां आमी आत्मज्ञान तांचलें कले मागू नये. दितलो न्ही तो, दितलो. देवा म्हाका कसलें कळना रे म्हूण सांगलें की सगळें कळचे सारकें समाधान ताजो अनुभव तो दितलो. तो समाधानाचो अनुभव आमी मागया न्ही. हां, तो समाधानाचो अनुभव आमी मागया. त्याने ती ते म्हणटा ती जया मानला देव तो पूजिता आहे. हां, तर हां, जया मानला देव तो पूजिता आहे. परी देव शोधून कोणी न पाहे. जगी पाहता देव कोट्यान कोटी, जया मानिली भक्ती जेतेची मोठी. जय जय रघुवीर समर्थ. हांगा आतां मी दासबोधाल्या वळया. हो दासबोध म्हळ्यार ही ग्रंथ अशी आसा मंडळी, हो नुसते अद्वैत ग्रंथ न्ही. हांतू सगळे प्रॉब्लेमाच्यो लॉक लागील कडे मेंटल लॉक लागता न्ही कल कोरका म्हणून कळना. हाका शलाका टेस्ट लागू पडटा. शलाका टेस्ट म्हणून आसता, बेस्ट बुक्स असतात न्ही ताका शलाका टेस्ट आसता. कोण पळया ती म्हळ्यार एखादे हाका कडल्यान प्रॉब्लेम असलो तर देवाक सांगून हाका सोल्युशन बाबा म्हाका कळना आनी पेज उघडच भितरी अशी पेज येता की तांतू आमगे प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसता. तसलो हो ग्रंथ आसा. तशी गोंदवलेकर महाराजान अनेक ग्रंथ आसा. प्रवचने म्हणून दिवसात प्रवचन, एक एक दिसा एक एक प्रवचन. खंयचेय पेज उगडी तुमगेल प्रॉब्लेमाक तांतू उत्तर आसता. आणि सगळ्याचे उत्तर म्हळ्यार नामस्मरण आणि निरपेक्ष सेवा. निरपेक्ष सेवा हेंची उत्तर प्रत्येक हाका. हां, आतां मी हांतू आज 9वो दशक असं आणि समास 4था. पहिले निसंदेह निरूपण म्हणून आशिल्लें. श्रोत्याक शंका इल्ली की केन्ना सिद्ध पुरुषाक वर्णन करतना समर्थ म्हणटा ती तो कोण अकर्त आसता, भोगून अभोक्त आसता अशी कशी म्हण. हां, तावळी ते सांगतात कले की हें कळच्याक तुमी तो साधू जावंका म्हळ्यार मात्र तुमकां तांगेली अवस्था कळटा. हें गेल समासान जाल्लें. तेमी ती अशी कशी तशी कशी म्हणून कसलें पूण एक हें काडचें शंक काडता बस पेक्षा संदेह करचे पेक्षा तुमी साधू संतांगेल अंतस्थिती बद्दल खरें तशें आसवे तो म्हणाले तुमकां कलगोतू तागेल अंतस्थिती तुमकां सादें एक हें करूंक कळना. तुमगेली जाणीव तितली तयार जायनी अजुनी की त्या साधूक ओळखची तितली. तरी स्वताक जाणीव वाडयात न्ही.
स्वतः नॉलेज वाडयती, स्वतः ज्ञान वाडयती, प्रयत्नपूर्वक वाडयती. आणि हां तू दोन गोष्टी असतात ती आत्मानात्मविवेक आणि सारासार विचार. आत्मानात्मविवेक म्हळ्यार कहलें देहाबद्दल, आत्म कहलें अनात्म कहलें. आत्मा आमगेलो देह चलयता, देह जड. हां आनी हे सगळे ब्रह्मांड हातूंत तिन्नीच गोश्टी आसा ती. एक म्हळ्यार जड वस्तू म्हळ्यार सगळे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हें जाल्लें तें जड. तर तांतूं चैतन्य खंयच्यान येता? त्या पृथ्वी तेज वायू आकाश सगळे आमगेल्यान सुद्दां आसा पिंडांत. ह्या पिंडांत त्या ब्रह्मांडांत ताजी समास हाजे नंतर येवंच आसा तें कशी म्हूण. तरी तें जें आसा पंचमहाभूत ती आसा ती. तर तांगेले तांणी सांगल्या की साधू संतांगल अंतस्थिती बद्दल तर्क कुतर्क करता बसपेक्षाही तांगल अंतस्थिती प्राप्त करून घेयती. ताजे खातीर तांणी निकल केलें तर आत्म आणि अनात्म तीन गोश्टी आसात. एक जड, जड म्हळ्यार खरें मनुश्य देह हो जड आसता. ताका चेतन मेळसरी, आत्म्यागल चेतन मेळसरी तो जड आसता, जड आसता. चेतन नंतर येता तशी. तर ती चेतना ती अत्यंत चंचळ म्हणजे सगळे कडेन आणि तीची विश्व व्यापून अशी चेतन असते आत्मतत्व म्हळ्यार. आमच्यान मात्र नाही, सन्न इतले मुई येता ती चेतन आसा. येदे पाय तुर 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 कशी चमकता. सगळं सन्न किंवा अत्यंत प्रचंड तांतूय तीच चेतन आसता. एखाद राक्षस म्हळो हा 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 100 किलो वजनाचो, 250 किलो वजनाचो कोणें आयल बा, ताच्यान तीच चेतन काम करता. आनी एक सन्न अर्भकांतूय तीच चेतन काम करता. तें आत्मतत्व. तें चंचल, चंचल आसा. आनी ताजे भायर म्हळ्यार जाल्यार चंचल आसा पण तेज आसता ताका. आत्म ना जाल्यार जड कसलें करूं शकना. आनी जड ना जाल्यार आत्मतत्वय कसलें करूं शकना. तेमी ताका देहात्म योग म्हणटात. तो योग जाणा ती हें सांगलें. देहात्म योग जाणका म्हळ्यार सगळ्याचें जाता. आनी त्या देहात्म योगाचे भायर जें आसा म्हळ्यार आत्मा परब्रह्मांत विलीन जालो, देह नाच जालो आनी सगळी सृश्टी दृश्य सगळें ना जालें तरीके जें व्हरता तें निश्चल म्हळ्यार कहलें जड, चंचल आनी निश्चल. हें आत्म अनात्म खंयचे आत्म आसा, आत्मतत्व खंयचें आसा, खंयची चेतनायुक्त आसा. बुद्धीक चेतन कोण दिता? मनाक चेतन कोण दिता? मन असल्या मरणा फुडें बहिर्मन हांगाच जळून वता. मेन दुसऱ्या हांगाच जळून वता कसलें वरना. जाल्यार तें आत्मतत्व जें भायर पडटा ताका सद्गती मेळका म्हळ्यार कहलें ताजे वयले पुरे संस्कार वचून आमगेले अंतकरणाचेर संस्कार जाता तो एक मनाचो भाग जाल्यार तो फुटबॉलसो जालेलो आसता. ताजे भितर आत्मा आसता, त्या आत्म्या भायर येवचें जायना. तर मनुष्य जेन्ना मरता त्या वेळार तो तें घेवन येता, भायर पडता अंतकरण. त्या नुस्तें अंतकरणाक कले मेळना, कले करूं जायना. नुस्तें आसता तशें आसतलें तें. ताजे खातीर परत देह दवरता. तेमी ते मनुष्य देहांत तूं जाणीव सगळ्यांत जास्ती आसता. तेमी समर्थ सांगता ती ह्या हातूं की जाणपण निरूपण तांणी घेतल्या. आनी एक म्हळ्यार ते आत्मानात्म विवेक जालो आनी हें सारासार खंयचे सार खंयच्यो सार उत्पत्ती स्थिती लय खंयच्याक लागता की जें जें दिसता, जें जें तयार जाता ताका नाश आसा. आनी उत्पत्ती आनी नाशाचे मध्येची स्थिती कल म्हणटा ती उत्पत्ती स्थिती परिस्थिती ताजी स्थिती आनी नाश. विचारांक सुद्दां उत्पत्ती आसता, स्थिती आसता आनी लय आसता. आमी जितले विचारान तांतूच रमतात की ताजी स्थिती आमीच वाडयतात. ते फापून उडयले तर ते ना जाता ती. आनी ते ना जावंका ती कोणाच लय तर अप्रिय गोश्टींच बेगीन नाश जावंका म्हळ्यार ताजी स्थिती वाडना. आनी प्रिय गोश्टी देवाल भक्ती, भक्तीच विचारू, एक घुमटी पद, घुमटी भजन, देवाल कार्य करचें असले ज्यो वस्तू ते दृश्य हाज्यानेच आमी करतात. तेमी दृश्यान थानूच करतात, मायेन थानू करतात. ह्या मायेचे देह तांच्यानेच आमी देवाल पूजा करतात वय की न्ही. पण ते जाणून करता, कस लावन करता. हाजे खातीर समर्थान एक महत्वाचे प्रश्नाचे सडतळ उत्तर ह्या चौथ्या समासान दिल्या. ह्या समासाचें नांव आसा जाणपण निरूपण. जाण म्हळ्यार कहलें गोतशें.
जाणचे जाणीव जावची. शिष्याने विचारले, समाजात मस्त शिष्य आजही म्हणतात हां, हॅव्ज आणि हॅव नॉट्स सोसायटी, म्हळ्यार मस्त श्रीमंत लोक असतात ती, मस्त गरीब लोक असतात ती, इतली डिफरन्स कल खातीर हां. तर त्या वेळा कल जातलो तसं शिष्याने सामाजिक विषमतेचे कारण त्या काळात सुद्धा आशिल्ले त्या आत्ताय असं आत्ताय कल्ले असं तर लोक सुधारणा ती कळकळ असं समर्थांक खंत असती म्हणून तांणी आमकां प्रेरण दिली. अजुनूय तुम्ही दासबोध वाचचा ती म्हणून प्रेरण दिल्या कळ्ळें. आणि तांणी हें सुद्दां सांगल्या कळ्ळें, हातूंत तांणी राष्ट्रा उर्जित काल हा जरी हवा, सांगे हिता चांगले, लावा की जनी लक्ष या प्रभुपदी, वागा जसे बोधिले. समर्थ सांगता ती जशा बोध करता तशी वाग्गा ती. राष्ट्रा सद्गुरु हेची मानुनी पदी, लीनत्व गरजू भरे. लीनत्वी गरजू भरे भले आम्ही लीन जावन राष्ट्र होची सद्गुरू असं. राष्ट्र शेवटी कोणाल जाल्या, राष्ट्र कोणाल मेळ जाल्या हां. तरी आमचेसले पुरे जे नागरीक आसा ती तांकां घेवन हें राष्ट्र तयार जालें. त्यांनी तोच आमकां सद्गुरू असं. हें कोण सांगता हां, श्रीधर स्वाम्यांनी हें बरयलां. खरें म्हळ्यार तांकां प्रेरण दिली समर्थांनी, श्री समर्थांनी. आणि ते म्हणटा ती राष्ट्रा उर्जित काल हा जरी हवा, सांगे हिता चांगले, लावा की जनी लक्ष या प्रभुपदी, वागा जसे बोधिले. राष्ट्रा सद्गुरु हेची मानुनी पदी, लीनत्वी गरजू भरे. लीन जावन भक्तीने गर्जन करा ती हां. विश्वोद्धारी विभू समर्थ जगती, त्यांची नमी पाऊले. संतांक शरण वचा ती हां. समर्थ शरण संत जे आसा ती तांकां शरण वचा ती. आणि नुसते शरण वचून नुसते तांतले सुणशे पोण वरची न्हय, तर तांणी कशी शिकयलें तशी वागचें. आतां हातूंत तांणी कल शिकयले आनी ते आमी भराभर पळया. जाणपण निरूपण म्हत्वाचे प्रश्नाक शिश्यान उपस्थित केला तो म्हळ्यार सामाजीक विशमतेचें कारण कल्लें हें तांणी विचारलें. ती सामाजीक विशमता आजी आसा सगळे कडेन. गरीब लोक आसा ती डावन ट्रॉडन आसा ती, आनी भोव श्रीमंत आसा ती आपापणान तुमडी भरून घेतले आसा ती. स्वार्थी लोक आसा ती, निस्वार्थी लोक आसा जाल्यार निस्वार्थ्यान कोणेय हें दिना, मोल दिना कळ्ळें. जाल्यार स्वार्थी लोकांगेर मात्र सगळे तुमडे भरत आसता ती. अशी कल्ल्याक हे विशमता कल्ल्याक तरी. किंवा थोडे जाण अगदी बरे कामार आसता ती, गरिबीन थंय वयर येता ती, मस्त कलकल तांकां सगळं देव दिता. आनी एखाद गरिबीन तुजी भीक मागता पडटा अशी कल्ल्या जाता. हें शिश्याक कळना. सगळी देवाली चरण न्हय, मागीर देव अशें पक्षपात कल्ल्या करता हें ताका थोडक्यान मागीर तें विचारचें देव पक्षपात कसले खातीर करता हां. तर ह्या प्रश्नाक भावनात्मक उत्तर दिल्यार इकल जाता. थोडी दुबळी मनुष्य सामाजीक विशमतेची खापर प्रारब्ध माथ्यार पडटा ती. तांगेल प्रारब्ध तशी गेल जन्मा दुःख भोगता आसा ती म्हणून हां. जाल्यार राजकारणी मंडळी कल म्हणटा ती हां, तांकां तितलें मेळ्ळें हें खाद्य वाद घालचे बसच्याक आनी झगडे मारच्याक हां. तेमी सामाजीक विशमतेचो जातीय वादाचो रंग दिता ती. ही जाती तशी, हो पक्ष अशी, ह्या पक्षान अशी केलें, तांणी कल्ल्याक करनी, हांणी कल्ल्याक करनी, आतां आमगेलो पक्ष श्रेश्ठ ह्या हातूंत पडटा ती. जाल्यार समर्थ कल म्हणटा ती हाजें मूलभूत चिंतन करा त्या प्रश्नाचें उत्तर कल्लें आसता तें सांगता ती. गुणांत विशमता आसा तुमगेल्या म्हणून समाजांत विशमता आसा हें ताजें खरें कारण आसा. समाजांत विशमता कल्ल्या येता कले मागीर तुमी जे एक्वायर करतात नॉलेज हां, ते कले तरी गूण तुमगेले गूण वापरतात न्हय. देवान दिल्ल्यात सगळ्यांक, वापरना ती थोडे जाण. तांकां कसलें करचेंच आसना, आलशी हां. ते पयलें हें सांगलें न्ही मुर्खांगे लक्षण, तशी मूर्ख लोक दुश्चितता हां. आनी कळ्ळें निद्रा आलस दुश्चितता हे तीन मूर्खांची लक्षणां ती बुधवंत म्हणून घेतल पंडितांगेल्या आंगान सुद्दां आसतात. जशी कोणकी आमकां ऑफिसान सांगताले केसी म्हणून. केसी म्हळ्यार कल बसव्या कामचोर मनुष्य तो रायट फ्रॉम होम आलं आनी हेल्पर्स आसतात पळय झाडूवाले संडास साफ करतले तांच्यान धरून
व्हॉट द एक्झिक्युटिव्ह CEO थंय तशें आसता. कामचोर ही एक जात आसा स्वतंत्र. तर तांकां जास्ती कले मेळू शकना, जास्ती ते तग धरू शकनात. मेळता तांकां तात्पुरतें, जाल्यार ही कायम तग धरू शकना ती. कल्या म्हळ्यार ही गुणांत विशमत आसता. आनी जो खरो गुणी आसा, जो अगदी आपणाक धमकीचेर सगळें करस, धमक आसा कले करची, शिकची धमक आसा, विशमतेन तां सुदायता, वयर येता, तागेल कलांच हें करता, ताक कल्ल्याची आवड आसा की तें शिकता वता, तांतूं तो एक्सलन्स मेळयता. वेर एवर ही गोज इट इज एक्सलंट. मन लावन काम करता, तागेल गुणवत्ता ताबडतोब, गुणामिती गुणवत्ता वाढता, आणि गुणवत्ते मिती संपन्नता वाढता. संपन्नता वाडलेली मिती विशमत मागीर थंय वरना. विशमत कलमीत जाता. आळशी लोकांक, मूर्ख लोकांक मिती तावळ त्या हान तू सांगिल वारी न वाचुलयता बसता ती, आणि देवाचेर अवलंबून राबता ती. अरे देवाक त्या फातरा देवा आम्ही केलो, आमगेल भितरले चैतन्य उमटून ताका देवत्व हाडयलें. हां, आनी तो आमगेल नवसा पावता म्हणून तोच सगळें करतलो. मागीर तें देवत्व ताका विसर्जन कर न्हू, त्या देवाक ते देव दवरका, प्रार्थना करका, तेंच देवत्व आमकां पावता. पण ते देवत्वाल्या कोणें पळयना ती. आनी तें देवत्व म्हळ्यार आमगेली श्रद्धा, आमगेलोच आत्मविश्वासू, आमगेल परमेश्वरा विश्वासू. हां, तर ताका आमकां धैर्य दी, हें दी मागून आमी करता ती. अनायासेन मरणम सगळं मागता ती, जाल्यार आप्यापी जायना. स्वाम्यान सांगिल्लो तो श्लोक आसा, गोतच तुमकां सगळ्यांक. हां, विना दैन्येन मरणम, तर सगळे श्लोक आसता ती. जाल्यार हें आप्यापी जायना. आमी ताजे खातीर प्रयत्न करपा लागतात. देव सगळें करतलो म्हळ्यार तशें जायना. देव शेवटी आमगेलांत आसा, आत्मतत्व चेतन आमगेलांत आसा. तें चेतन कायम जागृत दवरका, ताजे खातीर कल करका, तरी सतत कल्लेपुणी बरें करता राबका. सगळो दीस न्हीद काडची न्ही, बरें शिकका, वेळेर शिकका. प्रत्येक क्षण मोलाच आसता, क्षणोक्षण पल पल घालोवच न्ही फुकट. तेमी ती हें सांगता ती गुणांत विशमत आसता, म्हणून समाजांत विशमत आसता. हें तांणी खरें कारण सांगलें. समाजांत अशी पळोवच्या मेळटा की पशु पक्षां सुद्दां तांगेल गुणवत्तेनुसार विशमत आसता. तुमी पळयात ती पशु आनी हें कशी बैल, घोडो, गाड्डव, कोंबडी, सुणी, ह्या सगळ्यांगेल किमती एकलेक आसतात वे? आसना ती. इवन सुणी म्हणटर की सुण्यांक तूं बरी सुणी आसतात न्ही, तांगेल मोल मस्त आसता. बऱ्या जातीची सुणी म्हळ्यार ती मस्त, तांकां ट्रेनींग दिल्यार मस्त शिकून घेता ती. आनी थोडी सुणी भुंकनात सुद्दां. चोर आयले तर चोर चोरी करून वता, ती कल्ले करना ती. ती नुस्त्यांची तांकां कले खावच्या जाय म्हणून रस्त्यार एस्ट्रे डॉग्स म्हणटात, तांकां कडेन कोणपणी म्युनिसिपाल्टी वाले धरून व्हरतात. ही विशमत कलमीत येता, कलमीत येता. तरी ती सुणी शिकता, ती ट्रेनींग दिल्यार शिकता ती. तशी इवन तांगेल मोल मस्त आसता. घोडो, अबलग घोडो म्हणटात, त्या घोड्याक किंमत कितली आसता, वय की न्ही? तशी आनी खंयचेय घोड्या पेक्षा घोड्याक किंमत जास्ती आसता गाडवा पेक्षा. कळ्ळें? मागीर घोड्याक हेंची विंगड त्या काळांत तरी समर्थांगेल काळांत घोड्याक मस्त म्हत्व आशिल्लें. तर ते सांगतात ताजे म्हळ्यार पोपटूची. पोपट कोणें घेवचे वचलो, घोमटे उलयता. तसले पोपटाक मोल जास्त येत न्हय. उलोवच्याक सगळे पोपटां येता, पण शिकून घेना ती थोडे पोपट, उगीच कले पूण हें करता ती. तशी जे सुणी सुद्दां कितली महागडी आसता ती, ते मस्त तांगेल लाड जाता ती. तांगेल मस्त मालक तांगेल मस्त लाड करता ती. आनी बाकीच कितलीं जाण रस्त्यार वण हिंडत फिरता आसता ती. जो मान फुल्लांत पळया ती, गुलाबाक कितलो मान आसा की तितलो सदाफुलीक आसना, तगरीक आसना. मोगऱ्याक जितलो मान आसा की कल्यार परमळ आसता ताका. तें तुमी अंगगुण म्हणटा ती. जाल्यार जे आगंतूक गूण आसा ती समर्थान मस्त फन सांगल्या, ते आमी कल्टिवेट करका ती, जाणपण करका. तेमी ती तांणी समर्थांनी सामाजीक विशमतेत संबंध ह्या गुणाल्याक जोडला. जितले सद्गुण जास्ती की मनुष्यागल देहांत तुमी इतली कॅपॅसिटीस देवान घाल्ल्या, जाल्यार उपयोग कर नासतना आमी फक्त अंधश्रद्धेंत वचून आमी कल्ल करतात. हे कच केन्नाय आमी लायनात. म्हळ्यार हांव नेमकें कल करता सर,
हांव कल खातीर जल्म आयलां, हांव कोण, म्हाका खंय वच्चें, कल म्हगेलें ध्येय, हांव कल करतस, जे काही करतस, दृश्यात सुद्धा इवन देवाल पुजा, ते ह्या वेळेक ती योग्यच की कशी, हां हांवें करतस ते सम करतस की कशी, ती उगीच तांचे स्तोम करतस, अवडंबर करतस ना, म्हगेलो भाव कल्लस तो पळोवंक, हां आनी हांव समर्पण म्हळ्यार खरें समर्पण करता की तांकां तूं खंय की अशी केशरी हांता आसता न्ही चक्क्यान तूं ताजी श्रीखंड जाता, तशी वायट भावनेने खंय पूण अहंकारा दर्प तांत घाल्ला की कल्ल्यान, एक खान तूं हिंग आसता न्ही ताका मस्त दर्प आसता, एक फावट हांव कलकी केल्लेलें चुकून तो हिंग खडा हिंग आशिल्लो, म्हाका जाणीव जाय न्ही ताजी, तर जास्ती पडलो, त्या आयटम अक्षरशः कडू लागच्या लागली. तशी आमी मना पासून जे करता ती ताका जर अहंकारा दर्प आयलो तें खावचें जायना, तें देवाक एक्सेप्टेबल जायना, देवाक सुद्दां खावचें जायना, आमकां कल जातलें, तर तो दर्प वच्च्या कल करता, तर अति लीनत्व, हां समर्थ हांगेल मतान मनुश्यांत जितले सत्गुण जास्ती तितली ताका प्राप्ती जाता, कोणाले विद्वत्ताची ना, विवेक ना, कसली कल ना, कल शिकून घेवची बुद्धी ना, कश्ट करची तयारी ना, असले मनुष्य कायम तागेले वांट्यात दारिद्र्य येता. मस्तफांत आमी 2 भाव पळयतात, एक भाव कोणकोणागेल वार लावन जेवतलो हांव पळयल्या, तो एकदम हॉड्ड पोस्टार आसता, आनी तागेलोच भाव गांवांत, पयलीं दोग जाणें गांवांत आशिल्ले, तो गांवांत आवय बापून लाड केले, कले ना जेवणा खावच्या मागन आसतना मेळ्ळें, तर आमी कले प्रगतीच करून गेली, आतां कोणा तुमी दोश दितली, कोणा दोश दितली, एक फावट उल्ट जाता, व्हड भाव अशी दारिद्र्यांत राबता आनी सान भाव शिकून तांतून तांतून मस्त व्हड जाता, तावळी अयो ताका कल्याक देवान दी न्ही म्हणून जायना, हें तांचेरच अवलंबून आसता, प्रत्येकाचेर स्वताचेर अवलंबून आसता, मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार हें सांगता तांकां संत, वय की न्ही, तें कोरका, तरी अशी मनुश्या गले कोणा कौशल्य ना, कले कल शिकची आवड ना, कश्ट करची तयारी ना, कसले योग्य विचार करून आपणाकल झेपतले, आपणाकल आवडतले त्या प्रांतांत शिकया म्हूण मनान तेना, दुसरी डॉक्टर जाली, हांवें ते डॉक्टरीक घालें एडमिशन, म्हाका जरलं पळयल्यार भंय दिसता, हांव कसली डॉक्टरी शिकतली, वय की न्ही, बरे मार्क पडले की वचुली सायन्साक, आनी सायन्साक वचून की आयदर इंजिनियर जावचें नाल्यार हें जावचें, अरे दुसरी सुद्दां कितली की सेवा करची, कितली पॅरामेडिकल आसता ती, कसले पळयना ती, डॉक्टर जावचें इंजिनियर जावचें, आनी राशभर पडले त्या हॉस्पिटलांत, तांकां कसले धड कळना, लोकांगे जीव तांगेले हातांत, असले वेळार हून उदका घोट तांकां म्हणूंकय जायना, थुकच्याकय जायना, तशें जाता, तर तसल्यान लागी नंतर नंतर लोक वचना ती, मागीर तांकां प्रॅक्टीस चलना, कले जायना, मागीर खंय पूण हॉस्पिटलांत राबता ती 10,000 15,000 पगाराची, तशी उपयोग ना, ताका कारण कोण, ते स्वताची तांकां विशेश तांतूं हें नाशिल्लें, इंट्रस्ट नाशिल्लो, कसले वचका आवय बापून सांगलें म्हूण वचचें बे, म्हाका खंयच्यांत इंट्रस्ट आसा, इफ आय एम अ पोएट, हांव पोएट्री करच्यांत इंट्रस्ट आसा, म्हाका दुसरी कले जाय बा, कसली दुसरी कल म्हाका येता, तर तांतूं म्हाका इंट्रस्ट आसा, म्हाका कंप्युटरांत इंट्रस्ट आसा, तर तें करचें, आनी तांतूं एक्सलंट जावचें, एक्सलन्सी मेळोवची, तर अशी करना जाल्यार तसले दरिद्री मनशाक दारिद्र्यच येता, योग्य दिशेन प्रयत्न करून आपणा दारिद्र्याचेर मात केलेली मस्त उदाहरणां समाजांत आमकां पळोवच्या मेळटात, तावळे सांगिल बरी किलकी गांवची चेडवां मुंबयत येवन, हांव तुमकां सांगता, एक चल्लो आतां जो चल्लो आमकां ह्या दासबोदाच्यान तूं मदत करतस, तो हांगा आयलो, ताका पाप माथ्यार छप्पर नाशिल्लें, तो आयलो बिहार थावन, थंय कसलें हें ना म्हूण आयलो पाप, यंग चल्लो, एक हांतू कलें गॅरेजांत राबू मेळटा ताका, कोणाल की दय येवन ताका राबू दिलें एक रूमशें, थंय न्हिदतालो, पावसू बिवसू कितले चिकोल जाता, थंय साफ सूफ करून थंय न्हिदतालो, पण ते स्विगी हें ते डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतालो, मस्तफांता खंयचे खंयचे वाण्या लागीं आनी काम करतालो, पण ताका शिकची इतली प्रचंड आवडी, खंय स्कूल आसा, खंय फ्री शिक्षण मेळटा, पयशे कांय ना ती, पोट्टाक खावचें मेळना, तसले वेळार तो हांगा वचूलो खंय म्युनिसिपल स्कुलांत, हॉड्रड स्कुलान न्ही, हिंदी मिडियमान जॉयन जालो, खरें म्हळ्यार इंग्लीशच जावंका, आज काल घरांत कोणाकय इंग्लीश येना,
आनी त्या चेडवाक इंग्लीश घालतात. इंग्लीश घाल्यारी ताका धड इंग्लीश येना आनी घरान मराठी सुद्दां अशुद्ध आनी इंग्लीशच शिकता जाल्यार ताका धड मराठी येना, शुद्ध मराठी येना, शुद्ध इंग्लीश येना, कसलेंय येना आनी कडेन नापास जायता पडटा ती. नापास जायना जाल्यार आजकाल शिक्षणा वेवस्था अशी आसा की कुल्ल्या वयर घालता ती वयल्या क्लासान वचून वचून वचून. आतां तरी कोविड आमी ती 10वी सुद्दां पास जालें खंय ते कितें जाण. आतां 11वी तशी करतले अशी करून असल्याक हात्तान तूं लोकांक जीवन. तरी कशी देशाचो विकास जातलो, देशाचो कशी विकास जातलो. ते एक फॉरेनरान विचार आमगेले आमी विचारले की विकसनशील देश आमगे इंडियान तूं त्या मानाने लोक मागशी पडटा ती आनी सगळे थंय तुमगेले हांत कशी म्हण हांग अनएम्प्लॉयमेंट मस्त सकल मिती म्हण. तर तान निकल सांगलें ते इंग्लिशान तान सांगलें की वी गीव जॉब्स टू डिजर्विंग पीपल वेर एज यू गीव जॉब्स टू रिजर्विंग पीपल. रिझर्वड म्हूण दवर न्हू कितले कमी मार्क मेळटा की तांकां वयर ढकलता ती. तांकां हें सांगना ती परत बैसा ती करात अभ्यासू. आतां आमकां स्वातंत्र्य मेळून कितलीं वर्स जालीं करता नवे करना ती. तांकां प्रत्येक फक्त हेंची कन्सेशन 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 कन्सेशना शिवाय ती जगूंक शकना ती. सगळे फ्रीचेर बसता ती. फ्री मेळ्ळी की ताची किंमत आसना, किंमत आसना. तर तावळ तो सांगीत चल्लो ताणें कल केले ते हांत घाल मातने कश्ट काण शिकलो आनी एक फन मगले आनी ताका गांठ पडली. देवान प्रेरण दिली. तो म्हणाला तूं म्हाका शिकयतले. 2 चल्ले मेळ्ळे हांन तूं गार्डनान बैसून तांकां शिकयलें. शिकयल्यार ते हिंदी मिडियम म्हाकाय हिंदी कळना शिकून घेवन तांकां शिकोवचो प्रयत्न केलो आनी देवाक प्रार्थना नित्य करची आनी सूड करचें. पयलीं कले पूण तांणी खावचें पिवचें कले बिस्कीट च्याची टपरीचेर च्या पिवचो आनी थंय बैसून मगले काम जातालें. रावंड मारूंक वतालीं त्या वेळार तांकां शिकोवचें 2 रावंड मारनचे परत तांतले वचचें अशी कोर न्हू तांकां एकल्याक 85% मेळ्ळे एकल्याक. आनी एकलो तो आत्तां म्हळें जो बुदवंत तो बुदवंत पण 4 म्हयने ताका गांव वचून राबका पडलें मागीर ताका शेतच वता तशें म्हूण तो स्कूल एटेंड करूं शकनी. परत आयलो ते सगळें भोरून काडलें आनी तरी ताका 70% मार्क्स मेळ्ळे. मार्क्साचेर हांगासना मुखार तुमी कल करता ती म्हूण तांचेर कॉम्प्युटर शिकलो स्वता मेहनतीचेर घेवन स्वता ते पाठ उगोवन कशें लावचें हें करचें कोण शिकलो. गांवांत आतां वचून राबला तर तो सगळें आतां तो कॉम्प्युटराचें आमकां शिकयता. मोबायल कशें वापरचें सगळें तांकां तसो 40 चेडवां घेवन कॉम्प्युटर शिकोवन क्लास काडटाले. कडेन घरान सुद्दां ते हाजे मोबायलाचें दुकान काडलें. हां आतां फस्ट क्लास कमयता. कसलें कळना तिल्याक थंय बँकाची एजन्सी घेतली एकावंट उगडच्या कारण ताका कमिशन मेळटा. ही इज अर्निंग इनफ फॉर हीम जाल्यार समाधान रे. मुख्य समाधान समाधान ही श्रीमंती ताका मेळ्ळ्या आनी तसलो आतां ताका इतली खुशी की आमगेले दासबोदाचे ताका कोंकणी अजिबात कळना जाल्यार तो आमकां मदत करता. सगळे कॅसेट्स विडियो करून तांतूं घालचें काम तागलें. वी पे हीम नॉमिनल अगदी नॉमिनल जाल्यार तो श्रद्धेन करता, श्रद्धेन करता. ही गुरुंगल कृपा म्हाका नासतना मेळना आनी म्हाका पण कसलें म्हाका की म्हाका धैर्य दी मगल दुश्चितपण घाले मगल आळस घाले देवा म्हाका तरतरी दी अशें कर न्हू करका. केल्याने होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे कळलं न्हय. तर आतां श्री समर्थ हांगेल मतें तांणी सांगल्या जाणणे आनी नेणणे. जाणणे म्हळ्यार गोत्तू करून घेवचें शिकचें ज्ञान मेळोवचें आनी नेणणे म्हळ्यार अज्ञान कसलें गोतना आनी अज्ञानान तूं सुख. हां इग्नोरन्स इज ब्लिस म्हणटा ती. थोडे म्हणटा ते खरें इग्नोरन्स इज ब्लिस बट नॉट ऑलवेज. इग्नोरन्स आसल्यार ब्लिस म्हळ्यार तुमी ते डुकर हान तूं चिखलान तूं लोळता आसता घाणीन तूं ताका तेंचें जग बरें भायर यो म्हळ्यार ना ना थंय यो न्ही कितली गंमत येता पळय म्हूण थंड जाता दगान तूं. तसली तशी तो कोण जाणना न्ही कोण अज्ञानी आसता ताका ती परिस्थिती आनी मागीर दुसरें कोण बरी प्रगती करतात तांगेल मत्सर करता रावचें. हें अति वायट अति वायट. तेमीच सामाजीक विशमता निर्माण करता ती. हें प्रमुख हें की जाणणे आनी नेणणे कळ्ळें न्हय. तरी आध्यात्मीक क्षेत्रांत सुद्दां एखाद मनुश्य सद्गुरूंगल सहवासान तूं जाणीवपूर्वक साधन करता म्हळ्यार म्हाका शिकचें सर म्हाका शिकचें सर. एक चेलो तुमी सांगता ते हांगा अभिषेकी गेल्या हाका
गायना वचुलेलो नाही अभिषेकी नाही कोण आणि व्हड जोशी तो कोण हा म्हाका दिस अभिषेक इल्याची गायनाक तर ते इतलें गोमटें जालें की ताणें सांगलें म्हाका तुगेलो शिश्य जावंचो आसा तर ताणें पयलीं लक्ष दिली हां लक्ष दिली तर परत परत वचून भितर वचून मेळ्ळो पण बाकीचे लोक कशी ते आयकले न्ही हो कितलें गोमटें जालें कितलें गोमटें जालें हां खंयच राग म्हणलो एक सुद्दां आलाप हांकां घेवचें जायना जाल्यार अशी 1000 लोकांक प्रेक्षकांत न्हू एकलो भितर वचून तांकां मेळ्ळो म्हाका शिकचें आसा तावळ तांणी मस्त तागेली परीक्षा घेतली कितली खरें आवड आसा की ना पयलीं ताका वाटयलेलो ना ना म्हाका मेळना म्हणून तरी परत परत वचून खड्डेर ताणें सांग तूं कल्ल येता तें म्हूण दाखय म्हूण दाखयलें खरें तो म्हणालो तुगो सूर बरोबर ना ती तेमी ती तूं पयलीं नुस्तें षड्ज सा शिकयल फक्त सा ते 6 वर्सभर ताजे रियाज करी ताणें केल्लो आनी आतां व्हड गायनगारी जालो तागेले अंडर शिकून तर हे शिष्य म्हणून नुस्तें हें केलें कले काम करना जाल्यार ताजे कले उपयोग ना गुरून कलें करचें कर न्ही साधन शेवटी आमी करता आनी अध्यात्मीक साधना ही तरी तांगेल गुरूंगल सहवासान तूं जाणीवपूर्वक करता आतां हांगा श्रोता प्रश्न विचारता म्हण दिल्या कल्ल बाहो श्रोता नाका जाल्यार प्रश्न विचारता म्हण पण खरें म्हळ्यार सद्गुरूची श्री समर्थ स्वता शिष्या गेल्ले रूप घेवन आमकां प्रश्न विचारता सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हें जें आमगेलें प्रेयर आसा तांकां तोच दिला शिष्य आनी गुरू शिष्यान प्रश्न विचारचे आनी गुरून ताजी उत्तरां दिवची त्या दोन्ही आमगेल्या मनांत आसा आमगेल्या मनांत शक्य उमकाती जो पर्यंत आमकां प्रत्यय येना हें अशी कल्ल्याक हें विचारचे धारिश्टे आमी दाखोवंका आनी सद्गुरूंग सहवासान तूं ही जाणीवपूर्वक साधन करता हांव करता हें कल खातीर करता हाज्यान कल मेळटलें तर कोण पळोवचें जर म्हाका मेळ्ळी तरी गुरुजी हांव केल्लें पण म्हाका तशी अनुभव येयनी बा तरी कशी करता कोण दाखय मगल मुखारी म्हणून कोण दाखोवचें कळ्ळें न्हय आनी दुसरो कल आसा तोवूय साधन करता पाप जाल्यार दुसरो एक तर अज्ञानी तो अज्ञानाने ताका साधन करची इच्छाय जायना आनी सगळे दृश्यांत मेळोवचे तांतूच शिरकलेलो आसतो प्रपंचांत एक हे अशें आसता ती तुमकां सांगता जे जळू बिळू असले जीव आसतात न्ही ते चापतात पुरे रगत पितात जाल्यार कळना मनशाक पुरे रगत खाली जाता म्हणसरी तो चिकटला हें कळना आनी ताका लासून बाजू काडका लागता त्या जिवाक ते जळूक तशी हो प्रपंच आमकां डसता लक्ष दिना अज्ञानी मनशाक डसता म्हळ्यार सर्पदंश कशी जाता न्ही तशी ते जळवावारी खिच्चून बसता रगत पिता ताका जाणीव सुद्दां जायना जशी एनेस्थेशिया इफेक्ट जाता न्ही तशी ताका दिसता अरे वा म्हाका कितलें धन मेळटा आसा म्हाका कितले पयशे मेळटा आसा ती म्हाका हें मेळटा आसा तें मेळटा हें दिशाहीन भटकता हाजे दिशाहीन भटकता हाजें हें केल्लें प्रमाण केल्लें तर तागेलें मनांत अस्वस्थ ती वचना सगळें करता जाल्यार अस्वस्थ रात्रीची न्हीद लागना हां हें सगळें जाता जाल्यार एक जो जाणीवपूर्वक साधन करता वय बा म्हाका हातान वयर येवचें आसा म्हाका समाधान जाय जे कांय करता तें निरपेक्ष बुद्दीन करचें हां आनी तरी समर्थ सांगतात वस्तुता आध्यात्मीक साधन ही बरी गोश्ट आसा जाल्यार तिवय न जाणता केल्यार कळनासतना खंयच्या पुणी गुरूक वचून पांय धरले कलेपुणी केल्ले एकडे तरी हांव आयकल्या एक हांणी सांगलें कल्की यज्ञ केले खंय तांकां पयशे गोळा करचे आशिल्ले तांकां सांगलें एक वीट त्या यज्ञाक प्रदक्षिण घालून ती वीट दवरल्यार 200 रुपये घेवन दिवन वीट घेवची आनी ताका प्रदक्षिण घालल्यार कितलें पुण्य मेळटा तशी प्रदक्षिण घालून पुण्य मेळचें जाल्यार आनी कल्ले जाय आशिल्लें हांव सतत प्रदक्षिण घालच्या तयार आशिल्लें तशी मेळना पण हां तेमी ती न जाणटा कले केल्ल्यार ताजो फायदो तरी जायनाची वयर आनी चुकीची साधन केलेली मी ती आमगेलें मस्त नुकसान म्हळ्यार केलें आमगेलें आयुश्य फुकट वता तूं अमोल आयुश्य आमी फुकट घालयतात वाट्टेल तांगेले नादा लागून तेमी तशी जावं न्हय त्या पेक्षा एखादो ग्रंथ अशें आसता ज्यान तूं बैसून श्री समर्थ आमकां स्वता शिकयतात एखाद बरो शिक्कील संत आसता आमगेले स्वामीजी तांगेले कास धरले ते बरोबर सांगता तांगेले खंय चुकता म्हण ते जाणून बुजून आमी साधन करता जाणून करता
ज्ञान घेवंका मनुष्यान प्रयत्नपूर्वक जाणते जावंका म्हळ्यार ज्ञानी जावंका. हां आणि ज्ञानी जातना भक्तीक विसर न्हय. भक्तीक विसर न्हय, कृतज्ञताच का. कोण आमकां शिकयलें तांचे बद्दल कृतज्ञताच का. तर समाजा शेवटाक तांणी ह्या प्रश्नाक अध्यात्मीक वळण दिल्या आनी ते म्हणटा ती की सर्वांत व्हड जाणणें खंयचें म्हळ्यार ज्ञान खंयचें तरी स्वताक स्वरूप ताजें ज्ञान करून घेवचें हें श्रेश्ठ ज्ञान. म्हळ्यार ही उपनिशदान तूं हें सांगल्या की ज्या कोणाक एकल्याक जाणलें की सगळ्याचें ज्ञान जाता. एकल्याक ज्ञान जालें की सगळें कांय कळचें लागता आपोआप. ताक्क जाणचें म्हळ्यार ताक्क तागल ज्ञान घेवचें हें सर्वश्रेश्ठ ज्ञान. तेंच आत्मज्ञान. एक पंत आपणाक भितर आत्मतत्व कळ्ळें की ताबडतोब आमकां नजर येता की सगळे कडेन तेंच आसा. आतां समर्थांगल शब्दांत आमी हेंच हें कल खातीर सांगलें, आमचे गेल्यान सांगलें. कल्या म्हळ्यार आतां तुमकां हाचो अर्थ समो कळका म्हळ खातीर. दशक 9 समास 4 जाणपण निरूपण. जाण म्हळ्यार कळ्ळें ज्ञान. जाणून घेवचें, ज्ञान करून घेवचें. गोत ना जाल्यार गोत्तू करून घेवचें. शिकचें, शिकून जाता. शिकयतल्या गल कास धरका. सृश्टींचो हातूं व्यवहारांत सुद्दां कल्ले कल शिकता जाल्यार गायन कळका जाल्यार गायन गायल्यार वचका न्हय वय की न्ही. खंयचें हाका तशी तांणी तें शिकून घेवंका. हाचे दृश्टीन तांणी सांगल्या श्रीराम पृथ्वीमध्ये लोक सकळ एक संपन्न एक दुर्बळ एक निर्मळ एक ओंगळ म्हळ्यार बुरशे काय निमित्त. कित्येक राजे नांदती कित्येक दरिद्र भोगती. किती एकांची उत्तम स्थिती कित्येक अधमाधम. ऐसे काय निमित्त झाले हे मज पाहिजे निरोपिले. याचे उत्तर ऐकिले पाहिजे श्रोती. श्रोत्यांनी हो समर्थाल्याक हो प्रश्न उपस्थित केलो. आता ते सांगता ती याचे उत्तर ऐकिले पाहिजे श्रोती. हे सकळ गुणापाशी गती. गती म्हळ्यार कळ्ळें हाजें कारण. कळ्ळें गुण. गुणा लागींच हाजें कारण मिमांस जाता. सगुण भाग्यश्री भोगिती अवगुणास दरिद्र प्राप्ती यदर्थी संदेह नाही. जो जो जेथे उपजला तो ते व्यवसायी उमजला. तयास लोक म्हणती भला कार्य करता. आता एखाद्या कुटुंबांतून कौटुंबिक अशी कलिपणी कल साधता येईल असता. मस्त होडीत जावंका म्हणना. शिंपी लोक टेलरिंग चेडवां शिकयता ती तो शिंपी जाता. डॉक्टरागल घरची डॉक्टर जाता ती. अशी काही हज्जान जावंका म्हणना. भट्टांगल घर भट्ट निर्माण करतात. ब्राह्मणांगल त्याच जिमिती उपजत जावचें आयलें की ब्राह्मण म्हळ्यार ब्रह्मविद आसताले आनी तांणी दे वर सपोज टू टीच देर चिल्ड्रन आनी तांगेल बुद्धी प्रमाण तांणी शिकून घेवंका. तो जर नालायक आसलो तर तो ब्राह्मण जायना. आतां रत्नाकर वाल्या कोळी हो ब्राह्मण केन्ना जालो नारदाल कास धरना पळय तो ब्राह्मणूच आशिल्लो जाल्यार ताणें कोणागेलें आयकनी आनी वाटमारेपण केलें. वायट संगत धरली. करची कल्ले ना इजी मनी सगळ्यांक लुटून खावचें. आनी तसल्याक जेन्ना नारद मेळ्ळो नारदान तागेलें एकदम तो शरण येयनी तर नारदान तागेले दोळ उगडले. तूं हें पाप करतस पापांत वांटेकरी कोणें जायना ती. हें जेन्ना पटलें ताका तो शरण वचूलो आनी ताजे नंतर ताणें कल केलें तें गुरूनी कशी सांगलें जाणून साधन केली. रामतत्व म्हळ्यार कळ्ळें तूं फक्त राम नाम घेता ताजेर जाता म्हूण. तर प्रत्येक गुरू तांगेल व्यवहारांत सुद्दां प्रत्येक मनुष्य आपणाक चेडवांक आजूबाजूच्यांक आपणाक कल्ले कळटा हें शिकोवचें पडटा. जाल्यार शिकून घेवचें काम कोणालें. शिकून घेवच्याक म्हाका कळना हें म्हणलें पयलीं जाणीव जावंका. दुसरें म्हाका हें शिकचें आसा म्हणलें इच्छा जावंका. तरी मात्र आमी शिकून घेतात की न्ही. ताजे खातीर तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. हो श्लोक थंय लागू पडटा. जरूर शिकयत की ना अशी न्ही. म्हाका शिकय शिवाय म्हाका हें याना. जाय तर तांकां पयलीं पांय पडून आशिर्वाद घेवंका. म्हाका सगळें पयलीं धरून येता म्हळ्यार कसलें शिकूं जायना. तांगेल चरणांत राबून आनी ताका सातत्य दवरका. संपर्क सातत्य आनी संपर्कांत सातत्य हें दवरले शिवाय खंयची विद्या शिकूंक जायना. तेमी हांगा ते सांगता ती
की जाणता तो कार्य करी, नेणता काहीच न करी, जाणता तो पोट भरी, नेणता भीक मागे. अज्ञान असेल तर भीक मागता, होय की नाही. तर तशी जो जो जेथे उपजला तो ते व्यवसायी उमजला, तयास लोक म्हणती भला कार्य करता. आणि डॉक्टर चल्लो, डॉक्टर म्हळ्यार तांकां इजी हॉस्पिटल आसता, तांकां सगळें आसता, पण ताका जर इच्छा ना, तांकां जर शिकून घेवचें म्हूण थरय न्ही, आनी कोणागेले बळजबरी न्ही ताका डॉक्टरीक घाल्लें, वशिल्यान ताका पास केलो, तागेल्या हातान पेशंट्स येतात, तावळ आपोआप तो उगड पडता, ताका येना म्हूण कळटा लोकांक, मागीर तांकां कोणेय विचारना ती धंदो बसलो. तशी जाता, तशें जावं नये. त्यामुळे ती जाणता तो कार्य करी, नेणता काहीच न करी, जाणता तो पोट भरी, नेणता भीक मागे. हे तो प्रगटची असे, जनी पाहता प्रत्यक्ष दिसे, विद्ये वीण करंटा वसे, विद्या तो भाग्यवंत. कोणा विद्यस की तो भाग्य, विद्य कमावका. आपुली विद्या न शिकसी, तरी काय भीक मागसी, जेथे तेथे बुद्धी ऐसी वडिले सांगती. मालगडी अंकल सांगलें, शिकचे नाका भीक मागचे असले होड जायना पड्या म्हणून दम मारताले. तशी किंवा वडीला आहे करंटा आणि समर्थ होय धाकुटा, काजे विद्येने मोठा म्हणूनिया. आवळ सांगील बरं, विद्या नाही, बुद्धी नाही, विवेक नाही, साक्षेप नाही, साक्षेप म्हणे प्रयत्न, कुशळता नाही, कसले नमुन्याचे कल ना, आणि व्याप नाही म्हळ्यार तू कले करचेच ना, व्याप वाढोवचोच ना, म्हणून प्राणी करंटा. इतुके हि जेथे वसे, तेथे वैभवास उणे नसे, वैभव सांडिता आपैसे पाठी लागे. म्हाका पयस नाक बा म्हळ सारखे पैस आपोआप फाटी लागून येता, आपोआप वैभव येता. आणि मुख्य वैभव खंयचे येता, समाधानाचे येता, समाधानाचे. तें वैभव केन्नाय ना जायना, शाश्वत समाधान तें फाटी लागून येता. वडील समर्थ एक एक तशें जाता, वडील समर्थ धाकुटा भिकारी, ऐकायाची कैसी परी, वडिला ऐसा व्याप न करी म्हणून या. जैसी विद्या तैसी हाव, जैसा व्याप तैसे वैभव. जशी विद्या करता ती तांगेल नॅचरली CA जालेल्याक जास्त इन्कम आसता. हां, तोकल बँकान चपरासी म्हणून काम करना केन्नाय, कळना न्हय. तशी जो शिकता ताका ऑफिसर्स जॉब मेळटा किंवा ताका प्रमोशन मेळटा. आणि जो इवन सिपायांतान हांव पळयल्या, ताका शिकची बुद्धी शिकून शिकून आतां ऑफिसरने ब्रांच मॅनेजर्स जावन जनरल मॅनेजर सुद्दां जातात शिकून आणि व्याप करून. जैसी विद्या तैसी हाव, जैसा व्याप तैसे वैभव, तोला सारिका हाव भाव लोक करीती श्रीराम. विद्या नसे वैभव नसे, तेथे निर्मळ कैचा असे, करंटपणे वोखटा दिसे. वोखटा म्हळ्यार फटहीन दिसता तो मनुष्य, वोंगळ आणि विकारी कशकी दिसता तो, म्हळ्यार ताका पळयल की कळटा हो करंट आसा, कले कळना म्हणून. तशेंच पशु पक्ष्यांक सांगलें, पशु पक्षी गुणवंत, त्यास कृपा करी समर्थ, गुण नसता जिणे व्यर्थ प्राणी मात्राचे. ते सुण्याक हाडल्यार जाय न्ही, ताका समज ट्रेनिंग दितलंच का, ट्रेनिंग दिल्ल्यार मात्र तो गुणवंत जाता. आणि पयलीं विकत घेतना सुद्दां ते पशु पक्षी कशें आसा ती, आतां कोकिळा इतलें घोमटें म्हणटा म्हण तिका काळ असेल तरी तिका महत्व आसा, होय की नाही. गुण कशी पळयता ती, गुण नाही, गौरव नाही, सामर्थ्य नाही, महत्व नाही, कुशळता नाही, तर्क नाही, प्राणी मात्रासी. हां, प्राणी मात्रांक कोणाक कुशळता ना, कले ना. प्राण्यांत एक मनुष्य प्राणी येता, त्यामुळे ती आणि मनुष्य प्राण्यांत ही जाणीव जास्ती प्रमाणांत परमेश्वरान दिल्या, बुद्धी दिल्या, मेंदूचे हें ताजी कॅपॅसिटी जास्त आसा, कळटा तांकां. मनशाक कळटा हा मनुष्यच म्हणून, मनशाक बरोवच्या वाचूंक कळटा, मनशाक हांसूंक कळटा, रोडूंक कळटा, आपणाले भाव व्यक्त करूंक कळटा ती शब्दांनी. वेळेक म्हळ्यार प्रती एकाक भोव 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 करची न्ही, सम मुद्देसूद उलोवच्या कळटा, विवेक वापरच्या कळटा. त्या विवेक प्रलय करून तुका हांतू कले परब्रह्म मेळोवच्या कळटा जाता. या कारणे उत्तम गुण तेच भाग्याचे लक्षण, लक्षणे विण अवलक्षण सहजची आले. जनामध्ये जो जाणता त्यास आहे मान्यता, जो शिकील वाचिल असं, जो जाणत असं, जो ज्ञानी असं, ताका सगळे मान दितात. कोणी एक विद्या असता महत्व पावे, प्रपंच अथवा परमार्थ, जाणता तोच समर्थ, नेणता जाणीजे व्यर्थ निकारण. प्रपंच किंवा परमार्थान तू
जो हुशार अस ताकाच मान असता. नेणता विंचू सर्प डसे, नेणता जीव घात असे, नेणता कार्य नासे कोणी एक, नेणता प्राणी सिंतरे, सिंतरे म्हळ्यार फसता. अज्ञानामिती तुम्ही खंयचे प्रांतांचो थंयची जमीन कशी अस गोतना. हां, जमीन शी दिसताली, पळयल्यार नुसते शाळ मांडील आशिल्लो, पाय बुडुक्कन वचून एक हान तूं पळयला हांवें, बुड्डून मेलतो. म्हळ्यार जमीन म्हूण लेकून ताणें पाय घालो आनी खोल तशी अज्ञान. नेणता प्राणी सिंतळे, नेणपणे तरे बरे आपणा गोतना तर के गोतना म्हणून कबूल करना, झगडच्या येता. नेणपणे ठके विसरे पदार्थ काही, तुका अज्ञान आशिल्ली मिती विसरचे रोग लागता. हां, फसता, अशें सगळें जाता. जे म्हळ्यार कसलेय गोतना तिले ताका डिमेन्शी म्हणटा ती. जाल्यार डिमेन्शिया हो हें म्हळ्यार डिमेन्शी फक्त आतांच रोग विसरचे तांचे पुरते तें न्हय. आमकां सगळ्यांकय ज्ञान जावंका ही गोश्टच आमी विसरल्यांत. मुळांत कल्ल्याचें ज्ञान घेवंका हें विसरल्यांत ती. कोणें दिवच्या तयार जाल्यार शिकची हें ना, ब्लँक जावन पळयता ती. तो आमगेलो खरो डिमेन्शिया तो आमकां लागला. आनी तेमी ते आमगेले हा जे गुरू कोण भवानी शंकर, तांगेल पांया मुळांत एक अल्झायमर लागील राक्षस अपस्मार म्हणटात ताका. अपस्मारा पांया मुळांत दाबून धरल्या, म्हळ्यार ताणें तोंड वयर काडनय म्हणून अशी. जाल्यार आमी जर तांतले हें चिकले आमी आमी ताजो फायदो घेवन आमकां ज्ञान करून घेवंका न्ही, आमी तें करून घेनात. नेणता वैरी जिंकती, आमकां अज्ञान आसल्यार आमकां वैरी सहज जिंकूंक शकता ती. नेणता अपायी पडती, अपाय जाता ती. सगळे शारिरीक, बौद्धीक, मानसीक, व्यावहारिक, पैशाचे सगळे दृश्टीने समाधानाचे. नेणता संवारती घडती जीवनास. हां, आपुले स्वहित न कळे जना, तेणे भोगिती यातना. ज्ञान नेणता अज्ञाना अधोगती, माया ब्रह्म जीव शिव सारा सार भावा भाव. जाटिल्यासाठी होते वाव, जाटिल्य म्हळ्यार ज्ञानाने. ज्ञान घेतल्यार होते वाव जन्म मरण. जन्म मरणात फेऱ्यांत आमी चुकता ती. मनुष्याक इतलें हें दिल्या विवेक बुद्धी की ताज्यान तो जन्म मरण तावळ सांगिल्ले सारासार विचार आनी आत्मानात्म विवेक कोण तो जन्म मरणांतन सुटू शकता. कोण करता निश्चयेसी बंद मोक्ष तो, कोणासी ऐसे जाणता प्राणी आसी सुटिका घडे. कोणाक बंद मोक्ष कोणाक असं, तुका मोक्ष जावंका म्हणून ना, तूं बद्ध नाची, तूं मुक्तच आस. हें जेन्ना ज्ञान जाता आपोआप ताका सुटका जाता. जाणीजे देव निर्गुण, जाणीजे मी तो कोण, कल जाणचेस कल्ल्या ज्ञान मुख्य. जाणीजे देव निर्गुण, जाणीजे मी तो कोण, जाणीजे अनन्य लक्षण म्हणजे मुक्त. अनन्य म्हळ्यार हांव मुक्त जालो म्हणचे न्ही, मुक्त जावन सोडचें आनी विरचें ना. हांव मुक्त जालो म्हणका म्हणून ना, आपोआप. म्हळ्यार त्या दिसा तांणी एक उदाहरण दिल्लें, लोभी धन घेवच्याक धना मागशी धांवता खंय आनी कल जाता धांवता धांवता तोच धन जावन वता. धन जायना फुडें लोभी दिसनास तें व्हरना. लोकांक सुद्दां धन मात्र दिसता खरें ते ताजे मागशी लागतात, धना मागशी, त्या धना मागशी लागतात. तशी त्या जो अनन्य जावन जाका हें ज्ञान जालें हांव म्हळ्यार कोण म्हणून, तो सगळ्या धन रुपाने आनी तें धन वांटर रावता तो जाल्ले आशिल्ले आनी लोक ताजो फायदो घेतात. तो मुक्त. जितुके जाणोन सांडिले तितुके दृश्य ओलांडिले, जाणत्यास जाणता तुटले मूळ मीपणाचे. कोण हें सगळें आमकां जन्माक कोण घाल्लें आत्मतत्व हें कोणाक कळ्ळें की, मूळ माय म्हळ्यार कळ्ळें, तशी कळ्ळें की मीपण हांव मल्ल्या कलेन ना हें कळटा मूळ मीपणाचें. मीपणा मिती आमी खंय ते हिंगा दर्पसो कल्ले करूं गेले की ते हिंगाचो वास येता. हिंगान थोडे असले परमळ आसता, तशी मी पण थोडो आसका व्यवहारा पुरतो, ना जाल्यार कल्ले करूं जायना. मी पण हांव ना बा, तो न्हिदलेलो उठायलो म्हळ्यार हांवच उठायलो आसता, जाल्यार हांव मुद्दाम दाखोवचें हांव म्हणटा हें ढोंग. वय हांव उठायलो, हांव न्हिदलेलो, म्हाका बरी न्हीद पडली, हांव उठायलो. दॅट इज व्यवहार. हां, जशी मीपणान थोडी कामां करका लागता ती तानपुऱ्याक तुमगो तसो ते खूण कान पिरगळटा ती, तशें करून ते तार चिके टायट करता ती, ना जाल्यार तांकां स्वरच येना, अशें येता, तशें उपयोग ना.
जाल्यार भोव चड ताणचे गेले ट्रायन 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 थंड जाता, तार थुंटून वता. तशी तितले सुद्दां ताण नाही. तशी ते मी पण इतले वाडू नये की सगळे मनाचे तार थुंटून वचका ती ना. अशी गोमटे मी पण आसका देवा हांव मी पण दिता जाल्यार कल खातीर हांव तें वापरतलो, तुगेल कार्याक वापरता. म्हण की तांकां गोमटे संगीत निर्माण जाता. न जाणता कोटीवरी साधने केली परोपरी तरी मोक्षाचा अधिकारी होणार नाही. माया ब्रह्म ओळखावे आपण असं आपण जाणावे इतुक्यासाठी स्वभावे चुके जन्म. ते स्वतः ओळखले की जन्म मरणात फेऱ्यांताना मी चुकतात समर्थांगल म्हणण्याचं. जाणता समर्थाचे अंतर प्रसंगे वर्ते तदनंतर भाग्य वैभव अपार तेणेची पावे. समर्थांगल अंतर स्थिती पळोवंका आणि ती एक एकच घेवन येवन आमगेल कल्टिवेट करता. तांगेल गुण, तांगेल वागणें, तांगेल विचार, तांणी शिकयल विवेक त्या दृष्टीन आमी विचार करता. म्हणून जाणणे नवे सामान्य जाणता होईजे सर्वमान्य. काहीच नेणता अमान्य सर्वत्र करीती. सगळे जण घाळ्यार घालतात ती कले गोतना जाल्यार तो जास्ती वेळ कॉन्वर्सेशन सुद्धा करू शकना. पदार्थ देखोन भूत भावी नेणते झडपोन प्राण ठेवी. म्हळ्यार भूतान झडपून प्राण दवरता. मिथ्या आहे उठा ठेवी जाणते जाणती. हे असले सगळे भूतान झडपले हे सगळे उठा ठेवी असती मिथ्य असती हे ज्ञानी मनुष्याक कळता. कळणे जाणत्यास कळे वर्म नेणत्याचे खोटे कर्म. तो सगळो दिवस घाणेडान तुची अंधश्रद्धेन तुच असता. खंय कोंबडी मारली, कोंबडी दान दिली, खंय हें केलं खंय तें केलं खंय. अरे स्वतःला चेरडा कल्या मारनात तुम्ही त्या कोंबडी मागची लागले. सकळ काही धर्माधर्म जाणता कळे. धर्माधर्म धर्म अधर्म नेणत्यास यमयातना. हां तरी संत कबीर म्हणतात ती यम तरसना दिखाय तब प्राण तन से निकले. हां ते सांगतात ती इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले. गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले. ज्या वेळा मृत्यू येतं कोई रोग ना सताए यम तरस ना दिखाए तब प्राण तन से निकले. यम हो सुद्धा एक देव असतो. तर तो देव बरे भावनेने आमकां दुःखांतन सोडूनच्या म्हणून येता. जाल्यार शरिरा दुःखे जावचेच असत. कोणे म्हणटाल कोई रोग ना सताए. जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए. आता मरचे वेळार कलेपणी जाता मनशाक. छातीन पुडी दुखता अचानक मेल्ल्यार सुद्दां किंवा कसले कोणे आंद्रे हेत जाता जाल्यार यम जेन्ना येता यम खंयचे हें पळयता की तागेल आसक्ती कितली आसा. अरे बाबा इतले आयुष्य तुका दिल्लें अजुनी प्रपंचान तूच बुड्डून आस तूं. काका कल म्हणटा ते हेन म्हळके के वावा के म्हाका शिकवण सांगिल्लें एकलो मनुश्य मोरू पडलो भयंकर कंजूस कसले खर्च करचना. तर तागेल बायल एकट्यान आपयल खंय ताका तोगू न्हिदायलेलो ताका थंयच्यान दिसतालें. तो म्हळ्यार वावा के ती तागेल आयकूं सुद्दां नाशिल्लें. तोंडाले कान होवन तिने आयकलें तो वावा के वावा वासुदेवा केशवा म्हणटा स मगल बामूण आतां बरी सद्गती मेळटली म्हण. पळयल्यार सद्गतीने किंवा तागेल पुर्वजाने तो बरो जालो. बरं जायना पण पयलीं काम ताणें ती कापोवन फायर केली. हांव तुका तावळ धरून सांगता आशिल्लो मगल आवाज चलनाशिल्लो. तुका इतलें मल्ल्या इतलें वर्स राबून तूं गोतनावें थंय वासरू केरसुणी खाताले म्हळ्यार साळणी खावच्या लागिल्ले. वायट कोण घालता नव्हे तें पळय म्हूण तुका सांगलें रे. तूं मल्ल्यागी कान दिवन वावा के म्हण तशें ना. असले नमुन्याचे म्हळ्यार ते यमधर्माक सुद्दां यातना जाता ती. अयो देवा इतलें हें जालें तरी तागेले आसक्ती वासना सुट्टना ती म्हणून. नेणत्यास यमयातना तावळ यम ताका यातन दिता. ताका मस्त यातन जाता ती. आनी मुख्य म्हळ्यार यमाक यातन जाता ती तागेले पळोवन जाल्यार उपाय ना. तसल्याक प्राण घेवन वचपाचें लागता. जाणत्यास काहीच लागेना सकळ जाणून विवंचना करीतो मुक्त. सगळ्याचे ज्ञान घेऊन विवेकाने जो विचार करता योग्य विचार करता तो मुक्त आपोआप जाता. नेणता काही राजकारण अपमान करून घेती प्राण. राजकारण कल्ले कळना आणि तू वचून मंत्री जावन बसलो
सगळे जाण नेणता कठीण वर्तमान समजतास होय. म्हणून या नेणणे खोटे, नेणते प्राणी ते करंटे. अज्ञानी लोक ते करंटे, जाणता विवरता तुटे जन्म मरण. म्हणून अलक्ष करू नये, लक्ष दिमका हें करू नये, कले दुर्लक्ष करू नका ती आपण सांगता. जाणणे हाची उपाय, जाणता सापडे सोय परलोकाची. जाणणे सकळास प्रमाण, मूर्खास वाटे अप्रमाण. परंतु अलिप्तपणाची खूण जाणता कळे. हे गुरुलेखा शिक्का सगळे शिकचे, सगळे जाणून घेवचे, सगळ्यात ज्ञान करचे, तरी के हांव ज्ञानी जाल्लो हें म्हण नासन अलिप्त कशें रावचें. हाची खूण कोणा लेगी सद्गुरूंक शरण वचले. एक जाणणे करून परते, कोण सोडी प्राणी आते. कोणी एक कार्य जेथे जाटिल्ल्या विण न कळे. ज्ञान जाय नासतना ज्ञाना वाचून कशी करूं येतं. खंयची प्राण्याक सोडल्या, भूक लागल्यार कशी प्राण्या मारचे हें प्राण्यांक सुद्दां कळटा. भूक लागना पडे सादो प्राणी सुद्दां खावच्या कशी मेळोवचें. पक्षी चोंचिंतन हाण घालतात, पक्षांक उडच्या कोण शिकयता, ज्ञान. ते ज्ञान कोण घेतात, भिवून राबल्यार कळना. कोणी एक कार्य जेथे जाटिल्ल्या विण ज्ञानाशिवाय न कळे. जाणणे म्हणजे स्मरण, नेणणे म्हणजे विस्मरण. दोहीमध्ये कोण प्रमाण शहाणे जाणते. जाणते लोक ते शहाणे, नेणते वेडे दैन्यवाणे. विज्ञान तेही जाणपणे कळो आले. विज्ञान हांगा विज्ञान म्हणकले की ज्ञान असता, अज्ञान असता आणि विपरीत ज्ञान असता. तीन गोष्टी असतात. म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार सगळ्याचे बोध जाल तुका, ज्ञान जाल्लें. अज्ञान म्हळ्यार कलें कळना आणि एकाच एक दिसचें. म्हळ्यार जे अंधश्रद्धेंत वता ती ते अज्ञानी जाल्लें, पण ते विपरीत ज्ञान. हे तिन्नीचो जे ज्ञानात सुद्दां निराश जावंका. ज्ञान सुद्दां म्हळ्यार हांव ज्ञान येस हो भाव सुद्दां जेन्ना वता त्या वेळार ताजे त्या तिन्नीचे मेळून विज्ञान जाता. विज्ञान तेही जाणपणे कळो आले. ते कळलें जाल्यार खंय विज्ञान आमकां विज्ञानान थंय बुडलीं, थंय जेथे जाणपण खुंटले. कळ्ळें, जाणपणच ना जाता. म्हाका कळटा हें कळल्या हें म्हळ्यार गोत्त आसता, पण तें उलोवन दाखोवचें जायना. तांत मुरून वचूं तो, जशी तो लोभी धन जालो तशी. जाणपण खुंटले तेथे बोलणेही तुटले. हेतू रहित जाले समाधान. अपेक्ष कर नासतना आपोआप समाधान येवन आमगेर हांग तूं धडक मान सगळे आमगे तन मन आत्मा सगळें भोरून वता ताच्यान. त्यावेळी श्रोते म्हणती हे प्रमाण जाले परम समाधान. खरें तांकां भोव बरें दिसलें श्रोत्याक आयकून. म्हाकाय दिसता आमकां सगळ्यांकय बरें दिसलें आसतलें. ताजेर विचार करात, परत परत हो विवेक आनी विचार करात. पिंड ब्रह्मांड ऐक्य लक्षण म्हजो निरोप हांवें. आतां दुसऱ्या समासान तूं पिंड आनी ब्रह्मांड एकच म्हणटात तें कशी ताजें सांगातील. एक एक प्रश्न उपस्थित जातात विंगड. ब्रह्मांडी तेची पिंडी असे बहुत बोलती ऐसे, परंतु याचा प्रत्यय विलसे ऐसे केले पाहिजे श्रीराम. ते आतां मुखार समासान तूं पिंड ब्रह्मांडा बद्दल येतलें. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे नवमे दशके जाणपण निरूपण नाम समास चौथा. श्रीराम. दशक 9वा समास 4 समाप्त. ओम श्रीराम. जय राम, जय जय राम. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले. आता अज्ञानी सती जाणून घेतले सती देवा कल करचें. ह्या अज्ञानी लोकांक सुद्दां तुगल शिवाय कल आधार आसा. आमकां ज्ञानी अज्ञानी विपरीत ज्ञानी गर्विष्ठ काही कळना तिल्या सगळ्यांक एक आधारू त्या पृथ्वीचो आणि पृथ्वीक आधारू परमेश्वरालो. तेमी हें लक्षात दवरका की अपराधी जन चुकतची गेले. तुझा तुची सावरी देवा, तुजी शिवाय कोण सावरतले श्रीरामा. रामतत्वा कोण आमकां सावरतले. कोण हे अपराधी जनांक चुकतात वय तुज शिवाय कोण सावरतले तांकां. हांव सुतू एक बुधवान चेडूं आसता,
एक चिके मतिमंद असता तावळी तांग मतिमंद चेरडाल सुद्धा आवस पळे नावे तशी तू पळे. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. कसले उलोवंका म्हण कळना कृतज्ञतेने समर्थान इतले गमटे करून सांगले आमकां. आज आमी मनांतल्या मनांत विचार करपाचीच. आमकां जर कसले आयुश्यान मेळोवचे वेळ फुकट, नरदेह फुकट घालोवचे ना, वेळ फुकट घालोवची ना. सगळं प्रॉव्हिडंट फंड दिता म्हणटरी एक क्षण सुद्दां आमकां परत मेळना हें लक्षांत दवरता. प्रत्येक क्षणाक मोल आसा. बाकी कसले घर पुणे पयशे दिवन मेळूं शकता, जाल्यार क्षण गेल्ले परत येना. गाडी चुकली की चुकली, आमी ताचो विचार करया. आनी हें इतलें गमटें विवेचन पुष्प तांणी करून घेतलें तें त्या श्री समर्थांगेल्याच्या आनी श्री रामरायाल्या चरणांचेर घालया आनी दवरया. समर्पणम करोमी. सगळ्यांगेल वतीने समर्पणम कुर्या. आता क्लोजर प्रार्थना. नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ